रिव्हर राफ्टिंग सारखी एक्टिव्हिटी गोंयच्या 70th उपलब्ध आसा हें अजून कांय जाणांक खबर ना. गोंय पर्यटन महामंडळ दर वर्सा उस्तें ते सोनाळ म्हादय न्हंयेंत रिव्हर राफ्टिंगाचें आयोजन करतात. ह्या एक्सायटींग अणभवा विशीं जाणून घेवया. आम्ही सध्या आसा सत्तरी हांगासर उस्त्या गांवांत आनी हांगासर आमी तुमकां दाखोवपाक येयले आहा ते म्हटल्यार वायल्ड रिव्हर राफ्टिंग जे सत्तरीन जाता हें सुरवात केली ती म्हटल्यार गोवा सरकारान ते मोठ्या प्रमाणात हांगा टुरिस्ट येतात. गोंयच्या सोबीत सुंदर म्हादय न्हंयेंत आनी मनभुलयण्या 70th जावपी ह्या रिव्हर राफ्टिंगा विशीं गायडानूय प्रतिक्रिया दिली. हम लोग यहाँ पे गाइड है, यहाँ पे गोवा राफ्टिंग में तो हम लोग ये रिवर राफ्टिंग करा रहे हैं मादई रिवर में. तो ये 10 किलोमीटर का राइड है. तो अभी जो मानसून रिवर है ये, तो इसमें क्या आता है, वेव्स बहुत अच्छी आ रही है अभी जो देखिए फ्लो देखिए आप अभी रिवर का. तो इसमें क्या है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियन भी आते हैं. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, आ सकते हो यहाँ पे आप लोग. क्या हमारे जो गाइड है, एक्सपर्ट जो हम लोग गाइड है यहाँ पे, वो सब लोग हम सेफ्टी के साथ करते हैं. तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं. ये सितंबर एंड तक रहेगा बारिश के टाइम पे मानसून रिवर. 70ntल्या ह्या एडव्हेंचरस रिव्हर राफ्टिंगा विशीं पर्यटकांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. जून ते सप्टेंबर मेरेन चलतल्या ह्या रिव्हर राफ्टिंगाचो अणभव सगळ्यांनी घेवंक आपवणे. Hello, we're Dominic and Lisa from Austria. Hi. Now we're 2 years in Goa and first time for us during the monsoon time. We were looking around a little bit. What can we do during the monsoon? We saw there is this white rafting and yeah, we really enjoyed it. We did it once like 10 years before in Bali, but this was even better. Wild River. Yeah. Also really nice. खरेंच म्हाका वंडरफूल आसलो. हेच्या पयलीं हांवें ऋषिकेश ट्राय केल्लो, बट त्याच्या परत आयज जो हांवें 70 भागांत केला तो एकदम एडवेंचरस आसलो. हेच्या पयलीं हांवें खूब केला, इवन आमचे सी कोस्टलांचे पासून केलेला पॅराग्लायडींग खूब एक्टिविटी केला. बट ज्यो आमच्यो 70 वाठारांच्यो जाता ते एकदम आज इतकी एडवेंचर जाली, आज खूब एन्जॉय केली. तेन्ना एक इतको भंय दिसता मनाक की आतां पोना वयतलो भितर वयतलो आनी भायर येवंक शकना अशें एक दिसता. एक पॉयंट जाता तुजे कडेन फील जाता ते, बट तशें कांय नासता. जर तुजें काळीज घट आसा जाल्यार यू कॅन वीन. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.